काकूत कर. तू बापाच्या उजव्याक बसलाय, आमचे मागणे ऐकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे मोहिमेत जेजू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र, एकलोच तू ईश्वर, एकलोच तू परमेश्वर. आमेन. प्रार्थूया. देवा आमच्या बापा, जेजूच्या पुनर्जीवनपणाच्या दोबाजीक समारंभान वर्सान वर्स तूं आमकां संतसभरीत करताय. ही परब आमी फकत भायल्या दोबाज्यान सोंपोवंक दिवं नाका. बगर आमचो काळजाचो संतोष जिणेचे नवे चालीन सांबाळून सासणाच्या आनंदाक तयार जावंक आमकां करपा दी. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता देवा सासणाच्या सासना. आमेन. देव मंदिराच्या सुंदर म्हणटात त्या दारा सरशी ताका दवरताले. पेद्रू आनी जुवांव देव मंदिरान भितर सरतात तें पळोवन ताणें तांचे लागीं भीक मागली. पेद्रून आनी जुवांवान ताचेर दोळे लायले आनी पेद्रून ताका म्हणलें, आमकां पोले. आपणाक ताचें कितेंय तरी मेळटलें म्हूण चिंतून तो आशेन तांचे वाटेन पळोवंक लागलो. पूण पेद्रून म्हणलें, म्हजे लागीं रुपें ना, भांगारूय ना, पूण जें कितें म्हजे लागीं आसा तें हांव तुका दितां. नाजारेताच्या जेजू क्रिस्ताच्या नांवान चलूंक लाग. तेन्ना पेद्रून ताच्या उजव्या हाताक धरून ताका उबो केलो. थंयचे थंयच ताचे पांय आनी कुबे गोट जाले. उडयो मारून तो चलूंक लागलो आनी चलत आनी उडयो मारीत आनी देवाक वाखाणीत तांचे बाराबर देव मंदिरांत गेलो. तो चलता आनी देवाक वाखाणटा म्हूण सगल्यांनी पळयलें. देव मंदिराच्या सुंदर दारा सरशें बसून भीक मागी तो होच म्हूण तांणी ताका वळखलो. आनी ते मनशाक घडलां ते विशीं तीं अजापून तोटाकलीं. देवाचें उतर जाबाब. सर्वेस्पराक सोदतात तीं काळजां संतोश बरीत जावं. परतून म्हणुया, सर्वेस्पराक सोदतात तीं काळजां संतोश बरीत जावं. सर्वेस्पराक वाखाणात, ताचें नांव परगट करात. पोरसां मदें ताजीं कर्तुबां गाजोयात. ताका तुमी गितां गायात. किन्नोऱ्याचेर ताची स्तुती करात. ताच्या ओर्चोऱ्यांची सगळे कडेन किर्ती गायात. जाबाब. सर्वेस्पराक सोदतात तीं काळजां संतोश बरीत जावं. ताच्या पवित्र नांवान अभिमान भोगात. सर्वेस्पराक सोदतात तीं काळजां संतोश बरीत जावं. सर्वेस्पराचेर आनी ताच्या पदवेचेर तुमचें मन दवरात. दीस रात ताचे मुखामोल सोदीत रावात. जाबाब. सर्वेस्पराक सोदतात तीं काळजां संतोश बरीत जावं. ताच्या चाकरा आब्रामाचे पुतां दुवानो, ताणें विचून काडलोल्या जाकोबाच्या भुरग्यांनो, तोच सर्वेस्पर आमचो देव शेकांचेक प्रिथ्वीचेर ताची पदवी चलता. जाबाब. सर्वेस्पराक सोदतात तीं काळजां संतोश बरीत जावं. ओजार पेडकांक दिल्ल्या उतराचो आपल्या कोराराचो सर्वेस्पराक सदांकाल उगडास आसा. ताणें आब्रामा कडेन कबलात केल्ली, इजाकाक सोपूत घेवन भास दिल्ली तीच ती. जाबाब.
सर्वेस्पराक सोदता तीं काळजां संतोश बरी जावं उद्गाराक उबी रावया. Soy sorvesporak, soy sorvesporak, soy, 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 soy. Soy sorvesporak, soy sorvesporak, soy, 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 soy. सर्वेस्परान गोडिलो दीस ओ संतोशी आनी आनंद बरीत जावया. Soy sorvesporak, soy sorvesporak, soy, 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 soy. Soy sorvesporak, soy sorvesporak, soy, 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 soy. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. जेजू पुनर्जीवन जालो त्याच दिसा तांचे भितरले 2 जाण जेरुसलेमांतल्यान सुमार 11 किलोमीटर पयस आसलेल्या एमाउस नांवाच्या गांवांत वेताले आनी जें सगळें घडलें ताची गजाल एकामेका लागीं ते करीत आसले. आनी अशें जालें ते एकामेका लागीं उलोवन विचार करता आसतना जेजू खुद लागीं सरून तांचे बरोबर चलूंक लागलो. पूण ताका अडकना जावंक तांच्या दोळ्यांचेर कितेंशें आयलोलें. ताणें म्हणलें, एकामेका लागीं तुमी करतात त्यो गजाली कसल्यो? चिंतेस्त दुखेस्त तोंड करून ते थांबले. क्लिओफास नांवाच्या तांतल्या एकल्यान जाप दिवन म्हणलें, जेरुसलेमांत ह्या दिसांनी कितें घडलां ताची खबर नासतलो. तूं एकलोच हांगा जात्रेगार गाय. ह्या उतराक ताणें म्हणलें, कसली खबर? ताणें म्हणलें, नाजारेतकार जेजू विशीं घडला ताची. देवा आनी आख्खे पुरचे मुखार कोरण्यांनी तसो उतरांनी पदवेन बोल्लोलो प्रवादी तो आसलो. आमच्या मुखेल याज्ञिकांनी आनी वडिलांनी ताका मरणाचें फर्मण मारूंक धरून दिलो आनी कुर्सार खिळायलो. इस्रायलाक सोडयतलो तो होच म्हूण आमी रावताले. तितलेंच न्हय, ह्यो सगल्यो वस्तू घडल्यार आज 3रो दीस जालो आनी आमचे भितरल्या थोड्या बायलांनी आमकां घाबरायले. उजवाडचे आदीं ताच्या फोंडाशी त्यो गेल्यो पूण ताची कूड तांकां मेळ्ळी ना. थंय आपणाक देवदूतूय दिश्टी पडले आनी तो जिवो आसा म्हूण सांगतात म्हूण परत येवन तांणी आमकां खबर दिली. देखून आमचे बरोबरचे कांय जाण फोंडाशी गेले आनी बायलांनी सांगलोलें तशेंच तांकां मेळ्ळें. तो मात दिश्टी पडलो ना. तेन्ना ताणें तांकां म्हणलें, कितले म्हूण घोळये आनी प्रवाद्यांनी सांगलोलें तितलें सोतमानूंक जोड मनाचे मनीस तुमी. क्रिस्तान हें सोंसूंक आनी त्या वरवीं आपल्या वैभवान भितर सरूंक नाका आसलें काय? मागीर मोइजेसा आनी सगल्या प्रवाद्यां मेरेन आपणाक लागता तितल्याय शास्त्रांचो अर्थ तांकां सांगूंक लागलो. इतलें म्हणसर ते वेताले त्या गांवां लागशीं पावले आनी ताणें आपूण फुडें वेताशें करून दाखयलें. पूण तांणी परतून म्हणलें, आमचेशीं राव. सांज जाली आनी दीस धारीर पडचो जालो आनी तो तांचे सांगाती रावूंक गेलो. तांचे सांगाता जेवणाक बसलो तेन्ना ताणें उंडो घेतलो, देवाक दिनवासून तो मोडलो आनी तांकां दिलो. तेन्ना तांचे दोळे उगडले आनी तांणी ताका वळखलो पूण तो तांच्या दोळ्या मुखावेलो नाच जालो. तेन्ना तांणी एकामेकाक म्हणलें, तो वाटेर उलयतालो आनी पवित्र पुस्तकाचो अर्थ आमकां दितालो तेन्ना आमचें काळीज भितरल्या भितर उलपतालें न्हय. आनी त्याच वेळार उठून ते जेरुसल्याक परत गेले आनी 11 जाण आनी तांचे सांगाता एकटवलेलीं आसलीं ती तांकां मेळ्ळीं. हांणी तांकां सांगलें, सोमी खरोच पुनर्जीवन जाला आनी सिमावांक दिश्टी पडला. आनी तांणी वाटेर घडलेली खबर दिली
आनी कशे भाशेन उंडो मोडटा आसतना आपणें ताका ओळखलो तें सांगलें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें वखाणी तुका क्रिस्ता. आमचे शीं राव सोम्या. भाव भयणीनो, हो विशय घेवन हें आख्खें वरसभर आमी जायतो नियाळ देवाच्या उतराचेर केला. आमचे शीं राव सोम्या हीं उतरां एमावसाच्या शिसांनी एमावसाक वेतल्या ह्या शिसांनी जेजूक म्हणलेलीं, जेन्ना जेजू लागीं उलयल्या उपरांत, इल्लोसो अणभव घेतल्या उपरांत तांकां जेजू जाय कसो दिसलो. आनी जेजू आपणाक कडलो पयस आतां वेता तो तांकां वचूंक नाका आसलो देखून आमचे शीं राव सोम्या. भाव भयणीनो, ह्या घडणेचेर आमी नदर मारीत जाल्यार जें कितें घडलां, हे दोग जाण जे एमावसाक वेताले ते एमावसाक पावूंक ना. एमावसाचे वाटे वेले शीस ते, कित्याक एमावसाचे वाटेर तावनूच ते परते आयले आनी परते येवपाचें कारण जेजूक भेटले, पुनर्जीवन जेजू. जेजून तांकां विचारलां तेन्ना तांणी पयलींच आपणाची इल्लीशी दूख सांगली, कित्याक इतले चिंतेस्त दुखेस्त तोंड करून ते आसात ते. आनी त्या उपरांत जेजून जें कितें सांगलें तितलें तांणी आयकलें. आमी आयकलां जाल्यार ही वाट सुमार 11 किलोमिटरांची. 11 किलोमिटर पावोंक ना, ते वाटेरूच तावन परतून आयल्या, धरया 8-9 तरी. आनी इतली किलोमिटरांची वाट चलता आसतना जेजू जें सगलें सांगतालो आपणा विशीं, पवित्र पुस्तक कितें सांगतालो तें तांणी फकत आयकलां. पयलीं इल्लेंशें सांगलां आनी मागीर आख्खें आयकलां बरो उगत. आनी हें सगलें आयकता आसतना काळीज लावन मन लावन आयकलां. आनी त्या उपरांत जेन्ना जेजूक ते भेटल्यात, जेजूक तांणी ओळखलो, विसव घेवपाक रावलेले, फुडें वचपाक रावलेले, ते थंय तावन यू टर्न मारून परतून येतात. परतून ह्या शिसां लागीं दीस धारीर पडलो गेलो आनी तरी आसतना रातचो विसव घेवंक रावलेले हे शीस परते आयले, कित्याक जेजूक भेटल्यात. भाव भयणीनो, आमी आमचे वाटेर आसा आनी दुबाव विरेत जेजू आमकां जायते पावटी भेटटा. घडये पुनर्जीवन जाल्लो जेजू तांकां मेळ्ळो तसो न्हू. तो पुनर्जीवन जेजू तांचे बराबर चलता आसतनाय तांणी ताका ओळखूंक ना. आयज आमचे बराबर जेजू वेगवेगळे तरेन चलोन हांगाय दुबाव विरेत आमचे बराबर जेजू जाय तो चलता, वेगवेगळ्या घडण्यांनी चलता, हे सृश्टीन ज्यो वस्तू घडटात ताचे विशीं चलता, आमच्या घरच्या वरवीं चलता, जायते पावटी आमच्या इश्टा मित्रां वरवीं, जायते पावटी आमकां शिकोवपी आसात, आमकां कितें सांगपाचें आसात तांचे वरवीं चलता. जेजू आमचे बराबर चलत आसा. पूण ह्या सगल्यान आमकां जेजू जरी तर आजून मेळूंक ना जाल्यार आमी एक प्रश्न आमकांच करपाक जाय, आयकलां आमी? आयकूंक तयार आसा आमी? देव उलयता, जेजू उलयता, पूण आमी आयकूंक ना जाल्यार तो आमकां केन्नाच भेटचो ना. सदांचीच चाल तशीच आमची एमावसाची वाट चलून आमी आनिकूय मुखार पावतले आनी एमावसाक पावून जें कितें काम करपाचें आसलें तें घडये करपाचें. तशेंच हाचे पयल्या वाचपान भाव भयणीनो आमी पळयता मागपी, भीक मागपी. हो भीक मागपी आहा तो आपणाक कितें जाय तें मागता, कितेंय तरी, समथींग मॅटिरियल, जावं दुडू वो जेवण वो कपडे वो आनी कितेंय तरी हे दितले दोग जाण जे येतात ते. पूण तांकां मेळ्ळें, आपूण रावतालो तो तें ताका मेळूंक ना. बगोर जें कितें ताणें केन्ना चिंतूंक ना तें मेळ्ळें. आनी तें कितें? म्हजे लागीं कांयच ना, रुपें भांगर असलें कांयच ना, पूण म्हजे लागीं आसा तें दिता. जेजू क्रिस्त, पुनर्जीवन जेजू क्रिस्ताच्या नांवान उठ. भाव भयणीनो, जें कितें देव दिता तें घेयत जाल्यार तें आमी रावता ताच्याहून खूब खूब व्हडलें. हे पासत आमी कितें रावता, आमची एक्सपेक्टेशन्स आसात ती देवाच्या पांयाशी घालुया. ही वाट चलता आसतना आमचेंच सांगत रावचें न्हय, पूण जेजू आमकां कितें सांगता तें आयकुया आनी ते भाशेन आमच्या काळजाक एक नवी घोटाय घेवया. कित्याक ही नवी घोटाय आमकां जाय परतून आमी घेवन परते येवपाक आनी बरे खबरेक आमी गोवाय दिवपाक. ते आयले आनी तांणी गोवाय दिली, सोमी खरेंच पुनर्जीवन जाला. आनी सिमावांक दिश्टी पडला, सिमाव आनी क्लियोफास हे दोग जाण चलून वेताले.
जिवन जाला, आमकां दिसती पडला, आमचें जिवीत बदल्लां आनी जंय आमी वेताले तें सोडून परतून सोम्याक जाय थंय आमी आयल्या. तर असलेंच आमच्याय जिवितांत जरी तर आमी आमची वाट धरलेली आसा, बदललेली आसा आनी जेजू जरी तर आमकां हे वाटेर फाटीं आपयता, सारकें तें करूंक आपयता, जाल्यार आमचें मन उक्तें करुया, काळीज घट करुया आनी जेजूचे वाटेन चलुया. गायन करुया C35, पेज नंबर 43. C35. तुझ ज्ञान फावसालो प्रीतुमेन आमकां दिलो मोक्षाच्या वावरांत गेलो बेदुयदां तुका उंडो वाकानी तुका दाखवलें दिलान मनशाची वावरांत म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्या पवित्र सुबेच्या दावाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. सर्वेस्परा आमच्या मोगाळ बापा, मनशा कुळाची सोडवणेची बोली आमी तुका दिनवाशी काळजान भेटयता, ती तूं दयेन मानून घे आनी आत्म्याची आनी कुडीची भलायकी आमकां दिवन सदां आमकां तुज्या मोगान कुशाल बरीत कर. आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराक दायन उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व काळी आमी तुका वाखाणूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळार तुजे मोहिमेची किर्ती आनी वाखाणणी वर्त्या दबाज्यान आमी करची, कित्याक जेजू जालो आमची पासकांची बोली, तोच तो दुलोप निरपराधी मेंढरो संवसाराचें पाप काडटा तो. आपूण मरून ताणें आमच्या मरणाचो नाश केलो आनी आपूण पुनर्जीवन जावन नवें जिवीत आमकां दिलें. देखून पासकांच्या संतोसाच्या नादार उल्हासता सगलो संवसार आनी सर्गीचे सर्व दलबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. पवित्र 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 दलबारांचो सर्वेस्पोर तूं, सर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. सर्गी तुका सोय सोय, सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका सोय, सर्गी तुका सोय सोय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणांची झर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची खाल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबार्थाचो गुटपर गोठुया. जेजू मेलो, जेजू जीवन जाला, जेजू नव्यान येतलो.
जेजू मेलो, जेजू जीवन जाला, जेजू नव्यान येतलो. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रोगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितुमेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्ग बराबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरवसो धरून मेल्यात त्या सगळ्या आमच्या बाबा भयणांची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजोडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची हे भेटेक आयज आजीर जाल्ल्या सगळ्या तुज्या भुरग्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाची माये सांगाती तिच्या पोती बागयोन जुजे, बागयोन धर्मदतां, बागयोन जुजे वाज आनी बागयोन फ्रांसीस शावियर आनी सर्व काडी तुका मानवल्यात त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्मेच्या एकपणान सर पदवीदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक. आमेन. आर यू रेडी टू लिसन? आयकूंक तयार आसाय तूं? आयकूंक जरी तर तयार आसा जाल्यार जेजू भेटता. ही एनकावंटर्स विथ अस. जाल्यार आमकां ही जेजूची भेट फावो जावंक, आमी आयकुपी जावंक आमकां कृपा मागुया. बराबर जेजून शिकयल्लें प्रार्थना बापाक उबारुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या, तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां मुगोस आनी आमकां तारणें पडूं दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासूर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणाऱ्या जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशान वतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुट्टय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजपुती पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणां. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पण तुजे पवित्र सभेच्या बाबाटाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तुज तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेतान राजवट चलयताय सासणाच्या सासणाक. आमेन. सोम्याची शांती सदां घाल. तुमचे सवे आसूं. तुमचेय सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शेले तूं संवसाराचे पाप काडटले, आमची काकूत कर. देवाचे शेले तूं संवसाराचे पाप काडटले, आमची काकूत कर. देवाचे शेले तूं संवसाराचे पाप काडटले, आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळीच्या जेवणाक आपयल्यान ते आमी सगळीं सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मिक कुमयां खातीर मागणें. मोगाळा जेजू, मोगाळा जेजू, तूं भोव पवित्र संस्कारान तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव म्हूण सोत मानता. हांव सोत मानता. सगळ्या वस्तूंन हांव सगळ्या वस्तूंन हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता. आशेता. हे घडयेक एक घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजान तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता हांव तुका आनी वेंगयता आक्कोच आनी आख्खीच तुका एकवडटा. तुका एकवडटा. तुजे कडसून तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका. म्हाका दिवं नाका. आमेन. आमेन. Ore por votar a mí, Elias no pisar aquí, la marocadun vechi koshikena pautoli,
ताचे जेवण ताचे बोल सोमी जेजू सोमी जेजू सोमी जेजू वाचुऱ्यांचो संगाती ताचे जेवण ताचे बोल सोमी जेजू सोमी जेजू सोमी जेजू चाळीस दिसांचो रोस्तो वोयतोग्रान पापागुलो बुकेचो गेलो हुस्को वाटेर सांपडलो वाचुऱ्यांचो संगाती ताचे जेवण ताचे बोल सोमी जेजू सोमी जेजू सोमी जेजू वाचुऱ्यांचो संगाती ताचे जेवण ताचे बोल सोमी जेजू सोमी जेजू सोमी जेजू मोठा आसतना शिसांनी सोमिया जेजूक वळखलो सर्वेस्पराक सोय प्रार्थुया. प्रितच्या बापा, प्राचीत काळान काळजाच्या ओतरेकांनी कोतकोतीत मागण्यांनी आनी कुडी ओतमेच्या दंडवणीन आमच्या आदले पातकी चालींक आमी पाठ केल्या आनी ओतम्यान नितोळ जावन पासकांची परब आमी समरमल्या. पुनर्जीवन जाल्ल्या तुज्या पुताची कूड आनी सर्वेस्परा Zoe, Zoe, सर्वेस्परा. नवेनाची मागणी. शाश्वत आदाराचे माये शाश्वत आदाराचे माये पळय म्हाका पळय म्हाका एका निर्भाग्या पातक्याक एका निर्भाग्या पातक्या तुज्या पांया लागीं तुज्या पांया लागीं हांव प्रार्थना तुका हांव प्रार्थना तुका आनी तुजेर दवरता तुजेर दवरता. सगलो म्हजो विस्वास सगलो म्हजो विस्वास एकाकुतीचे माये एकाकुतीचे माये चुरचुरे कोर म्हजे चुरचुरे कोर मोचे हांव आयकता हांव आयकता सगल्यांनी तुका सगल्यांनी तुका पाचारलेली पाचारलेली आसऱ्या आसऱ्या आनी बोरवाशा आनी बोरवाशा पातक्यांच्या पातक्यांच्या जातोर जातोर म्हजो आसरो म्हजो आसरो आनी म्हजो बोरवासो बोरवासो पाव म्हाका पाव म्हाका मोगा पासत मोगा पासत जेजू क्रिस्ताच्या जेजू क्रिस्ताच्या उगोड तुजे उगोड तुजे हात म्हाका हात म्हाका एका दुर्बळ एका दुर्बळ पातक्या पातक्याक जो येता जो येता आनी आपल्याकूच आनी आपल्याकूच भेटयता तुका भेटयता तुका तुजी सासनाची तुजी सासनाची चाकून कशी चाकून कशी हांव आशिर्वाद हांव आशिर्वाद आनी आर्गां आनी आर्गां देवाक दिता देवाक दिता दिलो देखून दिलो देखून म्हाका म्हाका ताचे काकुतीन ताचे काकुटीन अविस्वास अविस्वास तुजे ताय तुजे ताय खात्री खात्री जशें हांव जशें हांव सत मानता सत मानता म्हज्या सासनाच्या म्हज्या सासनाच्या साल्वासांवाची साल्वासांवाची
कोटा कोटा जायते पावटी आदी आदी निर्भागी जावन निर्भागी जावन पडली पडलो कित्याक कित्याक हांवें तुका हांवें तुका उलो केलो ना उलो केलो ना हांव जाणो जाणा तुजे मजती मजती हांव जोयत हांव वतली जोयत वतलों हांव जाणो हांव जाणा तूं म्हाका म्हाका मजत दितेली मजत दितेली म्हूण जोर हांवें जोर हांवें म्हजी भेट म्हजी भेट तुका केल्यार केल्यार तुजेर पातयो तुजेर पातयो पूण भियेता येता पातकाचे ताळणे पातकाचे ताळणे तुजो आदार तुजो आदार मागोना जायन मागोना म्हूण जायन म्हूण आनी बारीक आनी म्हूण बारीक म्हूण म्हजो आत्मो म्हजो आत्मो ओ तोर हो तोर वर्तता उपकार वर्तता उपकार जो मागता जो मागता तुजे ताय तुजे थाय आनी हांव आनी हांव प्रार्थून मागता प्रार्थून मागता तुजे लागीं तुजे लागीं तुका दिसता दिसता त्या प्रमाणे त्या प्रमाणे कोण भाशेन कोण भाशेन आनी केन्ना केन्ना म्हाका तो मेळो म्हाका तो मेळो ओदीक करून उदीक करून एमकोणाच्या कोणाच्या चपक्याच्या वेळार चपकेच्या वेळार सदांच तुका सदांच तुका उलो मारूंक उलो मारूंक आनी म्हणून तुका तुका ए माये माये आदार म्हाका दी आदार म्हाका दी शाश्वत आदाराचे माये शाश्वत आदाराचे माये निर्मिनाका निर्मिनाका हांवें सांडू हांवें सांडू म्हज्या देवा म्हज्या देवा आमेन आमेन शाश्वत आदाराचे माये तुझ्या भुरग्यां पासत विनंती कर नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुझ्या तायेसा वस्तुरामध्ये तू सुदव आणि सुदव तुझो पूत येसू भगवंती मरे देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन शाश्वत आधाराचे माये तुझ्या भुरग्यां पासत विनंती कर नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुझ्या तायेसा वस्तुरामध्ये तू सुदव आणि सुदव तुझो पूत येसू भगवंती मरे देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन शाश्वत आधाराचे माये तुझ्या भुरग्यां पासत विनंती कर नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुझ्या तायेसा वस्तुरामध्ये तू सुदव आणि सुदव तुझो पूत येसू भगवंती मरे देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन भाग्यवंती मारे भगवंती मरिये आदार दी आदार दी ओतृष्टा ओतृष्टा सांपडलेल्या सांपडलेल्या मजत कोर ओस्कोत काळजांच्या कालसाच्या माग माग पोरचे पासून पोरचे पासत जा शेराती ज्या शहराती देवाच्या मुनियारांची देवाच्या मुनियारांची विनोद कोर विनंती कर सगल्या सगल्या देवाक पेटयलेल्या देवाक पेटयलेल्या उस्तऱ्यां पासत उस्तऱ्यां पासत फावो कोर फावो कर तुजो आदार तुजो आदार सगल्यांक सगल्यांक जे मागतात जे मागतात तुजो सासनाचो तुजो सासनाचो आलाशिरो आलाशिरो तुका केल्या आमचो आसरो हे सायबिणी आदार दिनार गरजांत आनी दुखी कोतीनी प्रार्थुया हे सोमिया जेजू क्रिस्ता तुवें आमकां दिल्ली माय मारी एक आमची माय करून सदांच तयार आमकां आदार दिवंक जिच्या अजापाच्या उपकारांक आमी मान दिता आनी मागता तुजे लागीं आमकां फावो जावन तिच्या मायपणाचो आलाशिरो भोगूंक पावूंक सदांकाल फोड तुजे सोडवणीचो तुजो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासना आमेन पिडेवंतांक खिरीत आशिर्वाद मागता आसतना सगळे पिडेस्त जे आसात तांचो उगडास करुया जांकां आमी वळखता जाणी आमचे लागीं मागला माग म्हणा ना पासत आनी त्याच बरोबर जांकां कडेन जांचे पासत मागतलो कोण ना असल्या सगळ्या पिडेस्तां पासत आमी मागुया आमचो आदार सोमियाच्या नांवार आसा ताणे स्वर्ग आनी संसार रचला सोमिया म्हजे मागणे आयक आनी म्हजे रुदन तुजेशी पावूं सोमिया आसूं तुमचे सोबे आनी तुज्या आत्म्या सोवे प्रार्थना हांव तुका सोमिया देवा ह्या तुज्या चाकरांक फावो कोर सदांच बगूंक कुडीची भलायकी आनी मनाची शांती आनी ओनंदवंत आदारान बागेवन सदांच आंकवार मरीच्या ती निवारूंक ह्या काळाचे खोतींतली आनी बगूंक पावूंक सासनाचें दादूसपण क्रिस्ता आमच्या सोमिया वरवीं आमेन सोमी जेजू क्रिस्त तुमचे मदें आसूं तुमकां राखूंक तुमचे विशीं तुमकां बाळगूंक तुमचे मुखार तुमकां वाट दाखोवंक तुमचे फाटल्यान तुमची जतन करूंक तुमचे वयर तुमचेर आशिर्वाद घालूंक जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगाती जियेता आनी राजवट करता सासनाच्या सासना आमेन शाश्वत आदाराचे मायेच्या मागण्या वरवीं सोर पदवेदार देवाचें बेसांव बापाचें
पुत्राचे आनी पवित्र आत्म्याचे तुमचे वयर देवू आनी सदां काल तोगू आमेन. गायन करूया T7 पेज नंबर 205. T7. आनंद भरीचा स्वर्गाचे राणे, हालेलुया हालेलुया. सका कुस्यांक्यो तुका पाक मेळ्ळे, हालेलुया हालेलुया. तोच उतर पालून मरणांतलो उठलो, हालेलुया हालेलुया. आमचे खातीर गे देवाला